Psalm chapter 1 verse 1 and 2. जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धीप्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, अधर्म्या सांगता बसना, बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी. Ephesians chapter 5 verse 14. देखून आम्ही अशें गायन करता, न्हिदोन पडलेल्या जागोजा, मेल्ल्यांतलो ऊठ क्रिस्तूचेर परचड घालतलो. Ephesians chapter 5 verse 50. देखून तुमच्या साली पिशान तुम्ही वर्ते सत्रायन रावा, तुम्ही बुद्धवंता बरी सला जाय, पूत नातलेल्या बरी नाही. Ephesians chapter 5 verse 16. तुमका आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसूंक सार्थक करा, कोटे दीस हे. Ephesians chapter 5 verse 17. तुम्ही मती भ्रष्टाबरी करचे न्ही, बगार देवाची खुशी किते म्हूण समजा. Ephesians chapter 5 verse 18. सोरोप येवन बेवदे जावन थंय सोडून सोडा, नाजाल्यार तुमचे सगळे जिवानंद पिड्ड्यार जाय, ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा. Proverbs chapter 19 verse 15. आळसाय मनशाक गाड न्हिदेन घालता, रिकामा मनशाक भुकेवचे पडटले. Proverbs chapter 6 verse 6 to 10. आळश्या मुयेसरशी वोस तिची साल पोळ्यांनी सणवाशीक, तिका पुढारी अधिकारी वा अधिपतीनान, तरी ती गिमान कान एकठांय करता, लुवण्याच्या वेळार वरप जम करता. आळश्या कितलो वेळ तूं न्हिदताय, तूं न्हिदेंतलो केदना उरताय, इतली न्हीद इल्ली जेम पिशिवा खातीर इल्लो वेळ हात बांदून रावचे. Proverbs chapter 15 verse 19. आळशेची वाट खांट्याच्या वये भशेन, म्हूण प्रामाणीक मनशाची वाट राज रस्तो. Proverbs chapter 10 verse 4 and 5. आळशी हात दुबलिकाय हाडटा, पूण परिश्रमी हात ग्रेस्त करता. गिमान कोठारा भरता तो पूत बुदवंत, लुवणे वेळार न्हीद काडटा तो पूत एक निर्भाग. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असले समाधान दिवंक शकना, तुम्ही कंद काडची सोडा, तुम्ही भियोवचेय नाका. Exodus chapter 14 verse 14. सरेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत रावा.